ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ येतात माताजी. एक मिनिट. फुल असा वॉइस. हरे कृष्ण. क्लिअर येतोय माताजी? हा आता ऐकतच ना. मस्त धन्यवाद. अशा इकडे माताजी लायकोन कीर्तन केले आणि स्फूर्ती माताजी मी स्वागत केले आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि माताजी का मस्त धन्यवाद सांगता आभार व्यक्त करता की ताने आमका म्हाका एक हे भागवत बद्दल एक सांग विषय चर्च करच खातीर एक्चुअली भागवता विषय अगदी व्हड जाल्यार एक सांग प्रमाणारी हांव ताका चर्च करचा इच्छुक करता प्रयत्न करता. मस्त मस्त धन्यवाद न्ही. पट्टू लोक जय लोकांक मस्त स्वागत असा हे भागवत पुराण कोंकणीच्या आजी ग्रॅव्हिटी ऑफ वैष्णव अपराध आणि एक्सटेंट ऑफ वैष्णव कंपॅशन हाजे बद्दल आम्ही चर्चा करू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आज आम्ही पळोवया एक सायडान तो आम्ही वैष्णव अपराध हाचे जर परिणाम कसो उरता म्हणून ताजे बद्दल पळोवया आणि अनेक साइड अपराध केल्या नंतर बी खंयचे वैष्णव अपराध केले की ते वैष्णव शुद्ध भक्त असा ताजेले तागेले एक दया भाव कशी उरता एक्सटेंट तागेले दया भावाचे एक्सटेंट कसो उरता म्हण आम्ही दक्ष प्रजापती आणि नारद मुनीले एक दृष्टांत तो आम्ही आजी पळोवया. हे भागवतमाचे 6वेचे स्कंद चलता आसात आणि 4थे अध्याय आणि 5वे अध्यायांत बद्दल आम्ही थोडे चर्चा करूया. दक्ष आणि प्रजापती आणि नारद मुनी बद्दल. केन्ना परीक्षित महाराज परीक्षित महाराजाक सुखदेव गोस्वामी हे भागवतमाचे चर्चा करता असता भागवतम सांगता असता तांतू सेकंडरी क्रिएशन हे द्वितीय हंताचे सृष्टी बद्दल परीक्षित महाराज निमगीता सुखदेव गोस्वामीक की हे द्वितीय हंताचे पहिलेचे जाले देवानं ब्रह्माक सृष्टी केले. ब्रह्माल सृष्टी करून ब्रह्माक आदेश दिले आता तू हे जगाचे विंगविंगड जीव जंतूचे त्याचे पशु पक्षी हांगेल सृष्टी कर बाकी कसले हे जगत ताका आवश्यकत असा ताची पूरा सृष्टी कर म्हणून आदेश दिता. हे सेकंडरी क्रिएशन. हे द्वितीय हंताचे सृष्टींतू सुखदेव गोस्वामी सांगता प्रचिनी भरी म्हणले एक राजू प्रचिना भरी म्हणले एक राजू एक व्हड एक वेदिक व एक यज्ञ करता तो यज्ञ अंतू तो विंगड विंगड प्राणीक बली दिता. तेन्ना नारद मुनी येता सांगता तू व्हडली रायो तू कशी एक जीव की तशीची ते प्राणी बी एक जीव ताका बी एक जीवन करचे एक अधिकार आसा हे जगांतू म्हणून तू अशी प्राणी हत्या करचना हे देवाक संतुष्टी दिना म्हण सांगता. तुका देवा संतुष्टी करचेसवे तू
वन वचका रान्ना वचका आणि थंय तपस्या करता तेन्ना तूं देवाक सृष्टी करच्या संतुष्टी करच्या येता म्हणटा. अशी नारद मुनील हे आदेश ऐकून राजा प्राचीन भरी भारी प्रभावित जाता आणि तो रान्ना वचून तपस्या करता. हाण हे राजाना रान्ना वच फुडेची कसं जाल्लो उरता हागेल चरडू 10 चरडू उरता ती प्रचेतास म्हणून तांणी 10 चरडूवाक तांणी रान्ना गेलेलो असता ते रान्ना वचून ते तपस्या करता. तशीच आता प्राचीन बरी राजू आणि तागेल चरडूवा राजकुमार आणि ಒಟ್ಟು तपस्या करच्या रान्ना गेले मीत कसं होता हांगेल राज्य एक अनाथ स्थितीत उरता. राज्याक दुर्लक्ष जावन होता राज्य तेन्ना तांणी प्रचेता प्राचीन बरिले चेडूआ तांणी तपस्या करून उदकांत तांणी तपस्या करता उरतात. उदकांत मस्त काळ तपस्या करून वापस तांणी भायर येतात. भायर येवन पळयले री पुरा कडेन एक जंगल जावन रान जावन गेला. पुरा कडेन रूख वृक्ष पुरा भरून गेल्यात. थंय पळयले री वृक्ष आणि विंगविंगड झीड असे पुरा भरून गेल्या रान जावन गेल्यात. हांगेल राज्य कसले दिसना कितली कितली वर्षां तांणी तपस्या करून भायर आयला ती हे तांगेले राज्य दुर्लक्ष जावन मितीन हे पुरा एक वन जावन गेले ते जंगल जावन गेले. तांणी पळयता ती अरे आमगे राज्य खंय गेले. हे पुरा वृक्ष वृक्ष दिसता मग हांगा इतले वृक्ष जाल्या ती म्हणून तांकां खूप येता की अशी कशी इतले हे जाले आमगेल्या अनुपस्थितीन म्हणून तांणी तांगेले एक शक्ती निगूढ शक्ती ते तपस्या मिती तांकां एक शक्ती आयिल्ली उरता. ते शक्तीन तांणी कसं करता ती आमी हे रूख पुरो ध्वंस करून सोडया नाश करून सोडया हे रूखा पुरो आमी जळोवन उडोवन सोडया म्हणटात. आणि तोंडान तुलेन उज्जो वारो अशी काढता ती फुंकता ती आणि ते रूख पुरा जळोवन उडोवचे लागतात. अशी कितली रूख तांणी जळोवन हे भस्म करून सोडतात. तेन्ना हे चंद्रदेव सोमा चंद्रदेव हे पुरो पळयता ताका भारी बेजार जाता. अरे हे वृक्ष पुरो हांव कितले हागेले दष्टपुष्ट जावका म्हणून चंद्रा किरण केन्ना वृक्षाचेर पडता तेन्ना ते वृक्ष दष्टपुष्ट जाता. हे मेगेले ताका एक हे दिवन मेगेल किरण दिवन तांगेल्यान तो एक हे घालून दष्टपुष्ट करून केल्या हांवें तांकां बरे सत्व दिवन हांवें हे केल्या मेंटेन केल्या आनी पुरो जळोवन काडता म्हणून कसो जालें म्हण हांगा चंद्रदेव पळयता. तेन्ना तो प्रार्थना करता हांगा प्रचेताक येवन की तुमी हे अशी करचे ना. तुमी एक रायल चेडूआ तुमगेल हे कर्तव्य मुखार तुमी राज जातले. तुमगेल हे कर्तव्य तुमगेल प्रजेक रक्षण दिवचे. प्रज म्हळ्यार बरी मनश न्हय. तुमगे राज्यान तूं कितले वन आसा वृक्ष आसा पशु पक्षी आसा ती जलचर आसा ती देव देवता आसा ती तांणी पुरो प्रत्येक तांणी तुमगेल प्रजेक तांकां रक्षण दिवचे हे तुमगेल कर्तव्य म्हणून तांकां सांगता. आणि तेन्ना अशी केन्ना तुगेल बापसून तुमकां एक आदेश दिल्या की मुखार वचून हे जनसंख्या उत्पत्ती करता जीव उत्पत्ती विंगड जीवाची उत्पत्ती करता हे जगाची सृष्टीन तुमी तुमगेले हे दिवका म्हणून योगदान दिवका म्हणून सांगिल्ल्या. हे मोठ्ठो वृक्ष तुमकां सहाय जातले. तुमी केन्ना जीव उत्पत्ती करतले ते जीवाक हे करचेक पोषण जावचेक हे वृक्षाचे वशकत येतले. अनेक वनस्पती हांगा आसा ती केन्ना मनुष्य उत्पत्ती करता तुमी तर मनशां राबच्या घर की राबच्या व्यवस्था की जावका म्हणसल्यार हे रुखाचे वृक्षाचे घर बांदच्याक उपयोग जातले. वनस्पती तांगेले उपयोग जातले आणि एक जळोवच्याक तांकां जेवण करच्याक रांदप करच्याक हे फ्युएल जावन एक उपयोग जातले. तसो आमचो हे वृक्ष तुम्ही नाश करचे ना म्हण सांगता. ते तितले न्हय की देवान पुरो जीवाक सृष्टी केल्या. प्रत्येक जीवान तू देवाले वास आसा परमात्मा रुपार देव वास करता. तेच खातीर प्रत्येक जीवाक एक देवळ म्हणले एक म्हण आमी पळोवका तसले म्हळ्यार ते देवळा ते शरिरा भितर देवान वास आसा परमात्मा रुपान
तर हृदयान तो देवाल वास करता तेन्ना हे दृश्टीन तो आमी पळयता ती देव आमगे संतुश्ट जाता म्हण सांगता ती. तेन्ना केन्ना आमी खूब करता ती आमी पुरो आमगेले नाश जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. भगवत गीतान तो सांगिल्लो आसा की केन्ना मनशाक कोप येता तागेले प्रभाव ते कसो जाता. तो भौतिक प्रकृतीचे 3 गुणांक प्रभावाक येता म्हण सांगिल्लें आसा. ते दुसरे अध्यायान तू 63 2.63 तो कृष्ण सांगता क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. केन्ना कोप येता क्रोधात भवति सम्मोह केन्ना कोप येता आमी भ्रमित जावन वतात. ते भ्रमेन आमगे स्मृती बी भ्रमित जाता. स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाश केन्ना स्मृती आमगेले भ्रमित जाता आमगे बुद्धी नाश जाता. आमगे विवेक आमगे बुद्धी काही काम करना सम मार्गार उरना तेन्ना बुद्धी नाशात प्रणश्यती. केन्ना आमगेले बुद्धी नाश जातकी आमगेले पतन जाता. तेच खातीर देव 14 अध्यायान सांगता मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. कोण भक्ती करता तो केन्ना एक आध्यात्मिक स्तरार येवन पावता तो प्रकृतीचे 3 गुणाच्या प्रभावान पडना आणि एक आध्यात्मिक देवाल हांतू तो स्थित जाता एक दिव्य स्थितीन येवन पावता. तो खंयचे प्रकृतीचे गुणांक तो प्रभाव जायना प्रभावित जायना म्हणून कृष्ण हांगा सांगता. तेन्ना हांगा चंद्रदेव सांगता तांकां तुम्ही हे रक्षकांनी बी खुशेन उरचा दिया आणि तुम्ही बी खुशेन उरा म्हण सांगता. आणि तांकां तूं एक सुंदर एक अप्सरा तांकां दिता आणि हे अप्सरा सांगती तुम्ही व्हडली करून घेया म्हणटा. ती अप्सरा कोण उरता ते कंडू म्हण एक ऋषी उरता. मागशी इंद्रान कंडू ऋषीले तपस्या भंग करचे खातीर प्रमलोचा म्हणले एक अप्सरेक पेटयलो होता. ते अप्सरेन ते अप्सरेक मोह वचून कंडी ऋषी कसं करता तो तागेले तपस्या भंग जाता. ते अप्सरे सांगती तागेले मिलन जाता तेन्ना तांकां एक धूव जाता मारिशा म्हणले एक धूव जाता. तेन्ना प्रमलोचा कसं करता ती हे चरडा सोडून ती तिगेले स्वर्गलोका वता आणि ऋषी कंड ऋषी पश्चातापान आमगेले तपस्या भंग जाल मू हांव हे अप्सराल मोह वचून म्हगेले तपस्या भंग जावन गेले म्हगेले मन विचलित जाल म्हण आनी दुसरे कडेन वचून तपस्या करता ते चेले चरडा थंय सोडतात आनी तांणी दोगो लोक हाऊस वापस वतात. तेन्ना चंद्रदेवान घेवन ते चरडा पळयता सान चेरडो भारी चंद चेरडो ते चरडा कसं करता थंय आशिल्लो पुरो वृक्ष उरता चंद चंद वृक्ष आनी तांकां ती तुम्ही हे चरडाल काळजी घेया हे चरडाल पालन पोषण तुम्ही करा म्हणतात. हे वृक्षाल हांतू पालन पोषण जाल्ले मारिशा तो तांणी सांगता ती तुम्ही हे चेलयेक व्हडली करून घेया म्हण चंद्रदेव तांकां सांगता. आनी तुमकां मुखारी हे जीवाचे सृष्टी करच्याक मस्त उपयोग जातले म्हण सांगता. तेन्ना हे प्रचेतास ते चेलयेक स्वीकार करता ती आनी व्हडली करून घेता ती आनी तांगेले राज्या वता ती. तेन्ना तांकां एक चल्ल जाता तो चल्ल उरता दक्ष. हो दक्ष कोण हो दक्ष पहिले स्वयंभू मनूले कालांत हे दक्ष आशिल्लो ताणें शिवाक अपराध केले शिवाक अपमान केले आनी स्वता धुवेक सतीक ताणें दुर्लक्ष केले. ते अपराधा मिती ताका आनी परत वापस ताका आनी परत जन्म मेळटा नेक्स्ट मन्वंतरांत हे मारिशा आनी प्रचेताले चड जावन तो जन्म येता थंय बी तो दक्ष जाता आनी थंय बी तागेलें कार्य कसं उरता तेच कार्य म्हातारे जीवाले सृष्टी करचे संतानोत्पत्ती करचे तागेलें कार्य उरता. आता दक्षा पहिले पुरा देवता गणाची सृष्टी करता मनुष्य सृष्टी करता पशु पक्षीचे सृष्टी करता जलचराची सृष्टी करता अशी पळयता जाल्यार कितले सृष्टी प्रमाण सृष्टी जावप आशिल्ली तितली सृष्टी आनीक जायना. म्हणून तो विंध्य पर्वता वता
थंय एक तपस्या करता, मस्त व्हड यज्ञ करता, तपस्या करता. आणि एक भारी लायक हंसगुह्य प्रेयर म्हणून हंसगुह्य एक प्रार्थना करता देवाले. देवाल मस्त गुणगान करता, देवाले ऐश्वर्य, देवाल शक्ती, देवाल विंगड गुण हाजे बद्दल तो भारी लायक स्तुती करता. तेन्ना देव भारी आनंद प्रसन्न जाता आणि प्रत्यक्ष जाता. दक्ष प्रजापतीवर प्रत्यक्ष जाता दक्ष प्रजापतीकडे. आणि तुगेले एक तपस्या आणि तुगेले एक प्रार्थना ऐकून मग भारी प्रसन्न झालं म्हणून ताका दर्शन दिता. आणि ते एक चेल्ली असिकनी म्हण, असिकनी कोण, पंचजना म्हणले का प्रजापती धुव असिकनी, तिका पंचजानी म्हण बी म्हणतात. ते पंचजानीक दिता आणि सांगता हे चेल्ली सांगती वर्डीक कन्ये तू मुखार कितलं संतानोत्पत्ती करचेसा, ही मस्त शक्तिशाली अशी ही चेल्ली. तू मुखार कितली जाय तितली संतानोत्पत्ती करेता, जगात सृष्टी मुखार सुवेतो ह्याका स्वीकार कर म्हणून सांगता. तेन्ना दक्षा तिका स्वीकार करता. हांगा आमी पळोव येता की देव हांगा आनंद जालो, देवान प्रत्यक्ष दर्शन दिले दक्षाक. जाल्यार दक्षाक भक्ती मेळ्ळी. कसले भायलचे मागशी जन्माचे तागेले अपराध, वैष्णव अपराध ताणे शिवजीक अपराध केले न्ही ते अपराधान ताका एक अवकाश मेळना भक्ती करचे. जाल्यार ताका एक भौतिक वैभोग भोगचे एक प्रवृत्ती आशिल्ली न्ही ती, ते भौतिक वैभोग मुखारसून हे काम प्रवृत्ती तागेले मुखारसून गेले. ताचे खातीर देवान ताका तेच सेव कार्य दिले की संतानोत्पत्ती. काम प्रवृत्ती कसं लेका संतानोत्पत्ती काम प्रवृत्ती जाय पडटा. ताचे खातीर ताणें संतानोत्पत्ती करचे कार्य ताका वयसून दिले. न्हू दक्ष प्रजापती तिका पंचजानीक वर्डी करून घेता आणि ताका ती चढूंक जाता ती 10,000 चढूंक जाता ती. तांकां हरी अश्वास म्हणटात. 10,000 चढूंक जाता ती आणि ते चढूंक आदेश दिता, तुम्ही वचा, तुम्ही तपस्या करा, तुम्ही एक मुखारची एक सृष्टी करच्याक तुम्ही एक योग्य व्यक्ती जाया. शारीरिक बल की एक आध्यात्मिक शक्ती की नवे एक मानसिक बल की तुमका आसता, तुमगेल्यार एक व्हड जबाबदारी आसा. ताचे खातीर तुम्ही वचून तपस्या करन येवका म्हणटा, वना पेटयता. हरी अश्वास नारायण सरस मळ कडेन ते सिंधू नदीचे तटारी तांणी थंय तपस्या करच्या वतात. बरे लायक तपस्या करता ती, ध्यान करता ती. तेन्ना कालान तू अशी एक हे आशिल्ले की खंयचे एक चेडूं तांणी योग्य जावका म्हणून तांकां एक गुरुकुलाक की नवे तांकां एक रानांत की तपस्या करच्या की पेटयत आशिल्ले. तांणी आध्यात्मिक जावन मानसिक जावन शारीरिक जावन एक तांगेले बल उरता, आरोग्य उरता. तांणी आध्यात्मिक शक्ती तांगेल्यान ती येवका म्हण अशी हे उद्देशान तांकां तपस्या करच्याक पेटत आशिल्ले. तशी दक्षान तांकां हांगा नारायण सरसमळ कडेन पेटयले. तांणी थंय लायकन तपस्या केले, थंय ध्यान केले, थंय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त केले. सो तू कर न्हू तांणी एकदम एक उन्नत स्थितीन तू आध्यात्मिक एक उन्नत स्थितीन तांणी पावले. थंय पावन तेन्ना नारद मुनी पळयता की हांणी एक लायक चेडूं हांगेलो स्वभाव लायक आसा, हांगेलो गुण लायक आसा आणि आध्यात्मिक साधन तान इतले उन्नत स्टेजार आयल्या ती. आता हांगेलो एक उद्धार कर का म्हणजे न्हू नारद मुनी तांकां येवन सांगता की तुम्ही एक इतलो आध्यात्मिक प्रगती केल्या की म्हणजे तुमका एक मोक्ष प्राप्ती करच्याक एक अगदी लागीं आसा. तुमका एक सरळ जातले, एक ससार जातले एक मोक्ष प्राप्ती करचे खातीर तुम्ही एक बापसूल एक आदेश असो वय तुमकां आणि बापसूल आदेशानुसार आणि तुम्ही वचून वापस घरा वचून थंय हळडीक करून घेवन आणि चेडूं खेळटन आणि ते संसार झंझाटान तुम्ही गुंतून वतले. तुमगेले हे आध्यात्मिक साधने आसले आसा ते व्यर्थ जावन वतले.
हे एक स्टेजार तुम पावच्याक भारी कष्टाचे स्टेज आता इतलं परिश्रम करून तुम पावल्या ती आणि परत ते संसार झंझाटान पळून हे पुरा तुमगे परिश्रम व्यर्थ जाऊन होता ताचे खातीर तुम्ही हे लेवलावर पावता ती आणि अगदी लागीं आसा तुम्ही मोक्ष प्राप्ती ताचे खातीर तुम्ही संन्यास घेवपा आणि तुम्ही भक्ती मार्गार येवपा भक्ती करता देवाली अशें करून देवाली धामाक तुम्ही देवाला प्राप्त करता म्हणून सांगता तेन्ना त्यांनी नारद मुनी तांकां सांगता की संसार म्हळ्यार कसले कितले कश्ट जाता चेडूं जबाबदारी घे तांगेले आर्थीक वेवस्था करप विंगड तांगेले तांगेले आरोग्य पळोवच की तांगेले एज्युकेशन पळोवच की मुखार तांगेले जॉब घे हे वस्तू करता 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 थंय मोक्ष करच्याक आत्मसाक्षात करच्याक टाइम खंय उरता करता 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 मनुष्य म्हणटारपण येवन वता केन्ना तागेलें जीवन वता म्हण कळना हेच खातीर तुम्ही हे व्यर्थ करनाका ती हे एक सुवर्ण अवकाश तुमकां मेळ्ळ्या हाजे हे उपयोग करून घे आणि तुम्ही हे साक्षात्कार करून घेया तुमगे जीवन परिपूर्ण करून घेया आणि भगवत धामा वचचे एक अवकाश तुमकां मेळ्ळ्या ते करा म्हणून सांगतात हे नारद मुनीले शब्द ऐकून एकदम प्रभावित जातात त्यांनी पण पळयत कळत तांकां की भौतिक जीवन म्हळ्यार कसले हे एक जाल शे आणि तो आमी शिरकोन आणि आमगेले हे जीवन वायट करून घेवचें ना म्हणून आणि तितले न्हय अशी नारद मुनी सांगता देवाल एक धाम म्हळ्यार थंय देव एकलो राज हे देवाल सेव करचे देवाले उत्तो आनंद आसा हे भौतिक जगतांत आमी लेखता ती आमी पयशे कमयले री आमगेले संपत्त केले री आमकां व्हड पोजिशन मेळ्ळें री आमकां एक फेम मेळ्ळें री आमकां एक सूख मेळटलें एक आनंद मेळटले म्हणून जाल्यार ते टेम्पररी हे शरीर गेले तशी ते पुरा नश्वर पुरा नाश जावन वता हे शरीर संगतीक आमी कसं कसं कमयल्या कसं कसं सूख पावल्या ती ते पुरो नाश जाता ताचे खातीर तुमी भगवत धामा गेले री थंय केन्ना आनंद परमानंदान तुमी उर सुखान उर येता देवाल सेव करून म्हण सांगता हें वट्टू तांकां माथ्या वता आनी तांणी ओपून घेतात आणि तांणी मोक्षाच्या मार्गान तांणी वता तेन्ना एक्चुअली दक्षाल चेडूं म्हळ्यार अगदी गुणी चेडूं आशिल्ली संस्कारी चेडूं आशिल्ली हे एक आयज काल दिवसान तरी अगदी एक दुर्लभ म्हण येता की एक संस्कारी चेडूं आनी हावस बापून आज्ञाकारी चेडूं हावस बापून बरें सांगीत बरें आयकुचे एक बरे मार्गार उरचे एक संस्कार उरचे आनी एक सुशिक्षित उरचे ते न्हयशी आध्यात्मिक ज्ञान वय आनी प्राप्त करून घेतिले तसल्यान तूं हे चेडूं केन्ना आयकता दक्ष प्रजापती की हे चेडूं तांणी मोक्ष मार्गार वच्चा गेली म्हणून तो भारी बेजार जाता की हात्ता मेळिल्ले तोंड आयना म्हणून आनी चेडूं म्हाका असल बरें चेडूं मेळ्ळी जाल्यार तांकां मेगेल कार्यान तूं तांकां हें करचें जालना मुखारी जिवाचे सृश्टी करच्याक जालना म्हण तांणी पळयता ती तेन्ना ताका भारी बेजार जाता तेन्ना तशी प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की उदाहरण दिता ती आयचे भौतीक जगान तूं पेरेंट्स आसा ती तांगेले चेडूंक बरी भौतीक सुख तांकां दिवच्या पळयता ती तांगेली भौतीक उन्नती हेच पळयतात तांकां तांकां एक बरें शिक्षण दिवचें तांकां एक बरें तांगेले जॉब की बिझनेस की बरे पयशे कमोवचे नांव कमोवचे तांगेले व्हड व्हड प्रॉपर्टी करचे अशी म्हणत तांणी लेखता ती हे चेडूं सुखी आसा ती हे आमगे संवसारान चेडूं सूख उरता म्हण हावस बापून हेची एक विचार उरता हेची एक अपेक्षा उरता जाल्यार प्रभुपाद स्वामी सांगता ती केन्ना चेडूं एक भक्ती मार्गान येता ती तांणी कृष्ण भावनेन तांणी येता ती तांकां भारी बेजार जाता अरे हे संवसार सूख तांकां मेळना म्हण दिसता कशी भक्ती मार्गार येता ती कशी तांणी नॉन वेज खावचे बंद करता ती कांदा लसूण खावचे बंद करता ती मंदिरा सद्दां सद्दां मंदिरा वच्चा सूर करता ती तेन्ना हावस बापूस भंय दिसता की अरे हानी आमगे चेडूं वैरागी जावन सोडले री म्हणून हे संवसार सूख तांकां मेळच ना म्हणून तांणी
हे करता ती तांकां भंय दिसचो लागता तशीच तेन्ना प्रजापती हे आयकता की तागे चेडूं अशी मोक्ष प्राप्ती खातीर वच्चे गेली म्हणून तेन्ना बेजारार उरता तेन्ना ब्रह्म येता ब्रह्म ब्रह्म पेसिफाय ब्रह्म सांगता की काय बेजार कर नाका तूं आनी चेडूं हें कर तेन्ना तांणी मुखार वचून तुका हे सृश्टीचे करच्याक सहाय करतले म्हणटात तेन्ना हे पंचजाणी गर्भांत आनी परत ते चेडूं करता आनी ताका 1000 चेडूं जातात 1000 चेडूं जाता ती सवळ आश्वास तेन्ना दक्ष म्हणले नाव कसले आयले दक्ष म्हळ्यार कोण दक्ष म्हळ्यार एक्सपर्ट म्हणून दक्षाक असल नाव आयल्या कसले म्हळ्यार चेडूं जन्म दिवचे हो एक्सपर्ट म्हणून संतान उत्पत्ती करच्यान तो एक्सपर्ट म्हणून ताजे अर्थ कसले कोणे काम प्रवृत्तीन तूं एक्सपर्ट म्हणून तेन्ना हांगा नारद मुनी उदाहरण तांकां पळयलें नारद मुनी आनीक एक्सपर्ट आशिल्लो की नारद मुनी जाण जल्मा घाल चेडूं तांकां एक मोक्ष मार्गारी तांकां मार्गदर्शन दिवचें तो एक्सपर्ट आशिल्लो तांकां एक बद्ध अवस्थान तूं तांकां एक हें कर न्हू मुक्ती मार्गार तांकां पेटोवचें तितले एक्सपर्ट आशिल्लो म्हण हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती तशीच दक्ष प्रजापतीक आनी परत 1000 चेडूं जाता ती सवळ आश्वास तांकां बी तो रानां पेटयता थंय वचून तुमी बी तपस्या करा आनी तुमी बी एक योग्यते प्राप्त करा आध्यात्मिक एक योग्यते तुम्ही प्राप्त करा आणि मुखार म्हाका जीव सृष्टी करच्याक म्हाका सहाय करा म्हणून सांगता ती तांणी बी थंय वता ती नारायण सरसा म्हणजे त्याच जाग्यार सिंधू नदी तटार तांणी वता ती आनी थंय तांगेल भावंडावरी लायक करून तपस्या करता ती तितले क्वॉलिफायड तांणी उरता ती तेन्ना नारद मुनी आनी परत येता तांणी बी एक असले एक स्टेजार पावता ती आध्यात्मिक प्रगतीचे तेन्ना नारद मुनी येता पळया तुमगेल भावंड बी आयिल्ली तांणी तुमगेल वरी तपस्या केले आनी तांणी बी वापसून आदेश हे करना तांणी मोक्ष मार्गारी तांणी भायर सरली तांकां हांव सांगले की मोक्ष मार्ग कितलो सुखदाय उरता आनी हे भौतीक जीवन म्हळ्यार कितले कष्ट कितले संघर्ष हांगा कितले चॅलेंज आसा हांगा फेस करका पडटा तुमका एक सूख मेळटा तुमी इतले स्टेजार पावल्या ती अगदी लागीं स्टेजार आसा तुमी मोक्ष प्राप्ती करा आनी तुमगेल भावंडाल वयर तुमकां प्रीती आसा म्हण आसलेली तुमगेले भावंडाले मार्ग तुमी अनुसरण करता म्हण सांगता तेन्ना तांणी बी नारद मुनीले हे उपदेशाक तांणी प्रभावित जाता ती आनी तांगेले एक भावंडाल एक प्रेमा खातीर तांणी कसं करता ती तांणी बी संन्यास घेता ती आनी मोक्ष मार्गार वता ती तेन्ना दक्ष प्रजापती हे आयकता की तागेले हे दुसरे चेडूं सवळ आश्वास तांकां बी नारद मुनीन हांगा डायवर्ट केलो मगेल उद्देश प्राप्त करचे दिल्ले ना मो नारद मुनीन भारी कोप येता ताका नारद मुनी वयली तेन्ना नारद मुनी हाका दक्षाक मेळचे येता तेन्ना दक्ष प्रजापती भारी कोपार आसा तेन्ना तो सांगता नारद मुनीक तूं एक साधू म्हणटा तूं एक साधू वेशांत आसा साधू वस्त्र घालून आसा जाल्यार साधूचे गुण तुगेले खंयचे ना मगेर इतलो बरें चेडूं इतलो आज्ञाकारी चेडूं इतलो संस्कारी चेडूं मगेल उद्देशा खातीर तांकां एक हांवें तपस्या करचे पेटयल्ले जाल्यार तुवें तांकां डायवर्ट करना मगेल उद्देश भंग केल्लो आसा तुवें हे तुगेले हे मगेल पुरो उद्देश तूं भंग केले एक गृहस्थ आश्रमाचे मर्यादा तुवें उल्लंघन करून हे करून सोडलें म्हणून तुका हांव शाप दिता म्हणटा इतलो व्हड तूं अन्याय केल्या तुम्ही एक तूं एक साधू म्हळ्यार लोकांक कल्याण तूं करता ते सोडून तूं मगेल्या जिवनांत इतलो अन्याय केलो तुवें ताजे खातीर हांव शाप दिता की तूं पुरा ब्रह्मांडांत भ्रमण करता उर तुका खंय एक वास्तव्य म्हळ्यार एक शाश्वत वास्तव्य म्हळ्यार तुका उरचें ना म्हण सांगता हे शाप दिता आनी तशीच आमी पळयता ती नारद मुनी जिवनांत बी कायमचे एक लोकाच्यान दुसरे लोक
एक दिवस एक एक वैकुंठ लोक होता, नवे पृथ्वी लोक होता, स्वर्ग लोक होता, महार लोक होता, अशी विंगड विंगड लोक होता. थंय लोकांक मार्गदर्शन करता म्हणून लोकांक मोक्ष प्राप्ती करच्या तांकां मदत करता, प्रचार करता. थंय देवाल नाव नारायण नारायण म्हणटा देवाले प्रचार करच्या हे वता. तशीच ही प्रभुपाद स्वामी सांगता ती पण एक प्रचारक असा, हाका परिव्रजाकाचार्य म्हणतात. कसले म्हळे रे, तो प्रचार करता 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 होता एक जागेर तो खंयी रावना. कसले म्हळे इतलो तागे ल्हान तो दया भाव उरता, तो प्रत्येक जीवाक भक्ती दिवका, प्रत्येक जीवाक हे जगन तुलेन मुक्ती करका म्हणले इतको उद्देश उरता. ते प्रत्येक कडेन ते लोकांक ते प्रचार करता आणि दुसरे कडेन तशीच हांगा सांगल्या एक साधू म्हळे कोण तागे सहनशील उरता, दयाशील उरता म्हणून. भागवत म्हणतो तिसरे स्कंदांत एक श्लोक असा, तितिक्षव कारुणिक सुरधा सर्व देहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा. एक साधू म्हळे लक्षण म्हळे कसं नाही, एक साधू सहनशील उरता, दयाशील उरता आणि केन्ना एक मित्रता भाव दवरता. एक मनशाल वैरी म्हणणे एक प्रत्येक जीवन संगतीक तो मित्रता भाव दवरता. ताका कोण शत्रू म्हणून उरना ती. आणि तो एक शांत स्वभाव उरता. साधू भूषण हे साधूले भूषण पूरा साधू गुण आणि अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स हे शास्त्राचे अनुसार जाऊन तो चलता. कसले करता तागे स्वतः मनानं स्वतः विचारानं स्वतंत्र विचारान तो करणं. तर शास्त्राचे अनुसार जाऊन तो चलता. हे वट्टू साधूले गुण म्हणून हे भागवत म्हणते सांगितलं असा. आणि चैतन्य महाप्रभून बी हे आमकां एक शिकयलं असा शिक्षाष्टका म्हणतो, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. तेनो कोणो देवाल नाव घेता, कोणो देवाल नावाच प्रचार करता, ताने एक नम्र भाव तागेल्यान उरता. त्रिनादपि सुनिचेन एक तण कशी ताजे एक स्वभाव कसले तण काही जाल्ली उरता, आम्ही ताजेर मस्तून वता ती ताका हे करून वता ती स्मॅश करता ती जाल्यारी ते तण आनी उठून राखता. ते तण आनी कसले कोणाक कसले हे करना. तशीच आणि वृक्ष वृक्ष कसं करता, पावस येवो वत येवो शिया दिवस उरो वृक्ष राबिल उरता आणि खंयचे ते फल दिता. कोण येवन फल काढून व्हरो तुंतून व्हरो ताका फातर मारो ताका वृक्षाक खंडून घालो. ते केन्ना कोणाक एक हे करना, द्वेष करना. प्रत्येकल्याक ताजे उपयोग करचा दिता. हे एक असल गुण एक साधूलान तू उरता. अमानेन मानदेन आणि कितले अवमान असले सहन करून घेवका आणि दुसऱ्याक गौरव दिवका. कीर्तनीय सदा हरी देवाले नाव घेता उरता तेन्ना. आणि प्रभुपाद स्वामी सांगता ती प्रचार करत असताना आमकां कितले की कष्ट कितले की हे लोकांक शाप आमकां घेवका पडटले. जाल्यार आमगेलो उद्देश कसो न्ही, लोकांक उद्धार करचे, लोकांले कल्याण करचे. तशी आम्ही चैतन्य चरितामृतान तो नित्यानंद प्रभू बी एक पळोवेतो उदाहरण पळोवेतो की जगाय मदायन तांकां ಮತ್ತೆ मारिले बोर्ड घाय केले तांकां केन्ना हरिनाम घे म्हण तेन्ना जाल्यारीची इवन चैतन्य महाप्रभू का कोप आयिल्ले की ताका मारच्या उठिल्ले चैतन्य महाप्रभू चक्रान. जाल्यार नित्यानंद प्रभू तांकां राबयता ती ना हे घाय काही नाही आता फाल्यां वता ते जाल्यार हांकां उद्धार कर, हांगेले चुकी हांगा माफ कर. पण हे तांगेले नम्र भाव नाशिल्ले, आपणे त्रास जाले रेडना ते मनशाल उद्धार जावपा. पण हे एक शुद्ध भक्ताले एक भाव उरता. तशीच आता नारद मुनीक ताणें शाप दिले नंतर नारद मुनीन कुडले थंयच्यान भायर सरत आशिल्ले जाल्यार नारद मुनी आनीक थंय राबता. कसले म्हळ्यार तागेले एक उद्देश आशिल्ले ओके कोप आसून दक्षाक मागेल वरी पुरा कोप तागेले भायर पडून वचप. ताका केन्ना ताका एक रियलायज जातले
तेन्ना ताका ते दुःखांत उरता तो तागे चेडू पुरो आतां हे जालें मोक्ष पावलो म्हण तागेलो उद्देश जालो ना फुडें हे दुःखान इत म्हूण ताका एक हे रियलायझेशन येतलें की ताका एक हे जातलें हे जगाचे आसक्ती कमी जातले अशें म्हणलें कोण थंय राबता तेन्ना प्रभुपाद स्वामी बी एक उदाहरण दिता ती तेन्ना हांव बी अमेरिकान तांणी सांगता ती आपूण बी अमेरिकान प्रचार करता आशिल्लो तेन्ना यंग चेडूं थंय येता आशिल्ली तांणी भक्ती करचे लागता आशिल्ली तेन्ना तांगेले हावस बापूस बी कितले पण म्हाका शाप दिता आशिल्ली की तो तांकां ब्रेन वॉश केले तूं तांकां आमगेले कडच्यान दूर केले अशी तशी म्हण कितले शाप दिता आशिल्ली म्हाका बी तशीच ಒಟ್ಟು ಕಡೆನ ಪೂರಾ ಜಗ ಅಕ್ಕಮಕ್ಕ ಚೌದ್ वर्ल्ड भ्रमण करका पडले नारद मुनी वरीची हा प्रचार करका जाले बी जाल्यार काही तोंदर ना लोकांले उद्धार जाताच नव्हे लोकांक एक मोक्ष प्राप्ती जाताच नव्हे हांव हे सहन करून घेवचे तयार आसा तांगेले शाप म्हणून प्रभुपाद स्वामी हे प्रभुपाद स्वामी एक दया भाव आशिल्ले तशीच नारद मुनी लेखता आतां हागेले चेडूं पुरा मोक्ष पावली तशीच प्रियव्रत महाराज उत्तानपाद महाराज ध्रुव महाराज प्राचीन भरी प्रचेता हरिअश्व सवळ अश्व हांक पुरा मोक्ष प्राप्त जाले मागीर हांव इतलो प्रयत्न करन आतां एक दक्षाक कसले सोडचे हे जगांतू ताका आनी कसले ताण इतलो कश्ट पावचे हे जगांतू ताका बी एक मोक्ष प्राप्त करून सोडता म्हणून तो थंय राबता आतां हगूर हगूर तो डिटॅचमेंट ताका हे जगाचे आसक्ती कमी जातले म्हण अशी लेखता आणि एक शुद्ध भक्ताला एक दयाभाव इतलो उरत की प्रत्येक परिस्थिती तांणी उपयोग करणे न्हू ताचे अवकाश घेवन आणि ते फेवरेबल उरो नवे नॉट फेवरेबल नाशी उरो जाल्यार एक सामान्य मनशाक तर एक अपराधी जाल्यार बी उरो ताका कृष्णाले चरण कमलान तो कशी पावचे चरण कमलान तो कशी ताका एक आश्रय दिवचे हेची तांगेले का उद्देश उरता तो देवाल नाव ताका कशी घेवचे ते देवाल प्राप्त तो कशी करता अशें आतां आमचे एक उदाहरण पळोव येता आमगेले GSB चे स्वामी गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे स्वामी ताणे एक आदेश दिल्लो आसा पुरा GSB समाजाक की हे गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे आता नेक्स्ट इयर 2025 तो एक 550 इयर्स जाता ताची एक उत्सव आम्ही मनोवका ते उत्सव मनोवच्यान मागेले एक आपणेले एक अभिलाष आस की तेजे भितर 550 क्रोर हे राम तारक मंत्राचे जप जावका म्हणून तांणी एक तांगेले एक अपेक्षित तांगेले एक व्यक्त करता ती आतां पळयल्या पुरा कडेन पुरा भारतांत म्हणत आता पुरा भक्त अशी GSB तांणी बांधवा तांणी विंगड एक सांज सेंटर करून सद्दां एक सांजवाळकी 1 तास 1.5 तास 2 तास अशी तांगेले अनुकूल अनुसार राम नामाचे जप करता ती ही एक भारी एक व्हड आयोजन म्हण येता तांगेले असले एक साधू लोकांले उद्देश म्हण लोकांक देवाल सेवेन तू देवाल नाव घेवचे तांकां एक कारण जाय तांकां कशी तांकां नाव घेवचे लावचे देवाल नाव तांगेले तोंडांत येवं तशें करचे देवालो स्मरण येवं तशी तांकां हे भक्तीन तू कशी जोडची तांकां तेच तांगेले उद्देश हे एक कारणान तांणी एक भारी एक हे एक आयोजन केल्लें आसा की राम नाम जपात पळयले खंयी पळयल्यार तुमी इतले तांणी सेंटर्स केल्या की कितले कितले लोक वता हजार गटल्यान लोक सद्दां राम नाम जप करता ती हेच तांगेले एक उद्देश उरता भक्ताले की हे बाकी लोकांक बी कशी देवाल संगती तांकां जोडसूचे म्हण ते तांगेले एक उद्देश तशी दक्षाक मस्त एकदम एक गृहस्थ जीवनान तू मस्त हे येवन गेले डिस्कस्ट फील जालें ताका आनी कसं करचें म्हण ताणें ब्रह्मा ताका आनी परत आदेश दिता ना तूं तुगेले सोलवू नाका आतां आनी परत तूं संतानोत्पत्ती कर आतां तुका समज जातलें म्हणटा तेन्ना दक्षा ह्या टायमार एकदम विचार करता विचार करून मस्त विचार करण्या करता की नारद मुनीले तू पडचे ना आपल्यान कसं कर का म्हण हे टायम
तर कसं करता सगळ्यान चेलियांक जन्म दिता. सगळ्यान धूव जाता ती इतले 60 चेल्यो जातात ताका. ताको तसं कशी नारद मुनी येश ना चेलियांक काही तांकां मोक्ष मार्गार वचच्याक काय अनुकूल ना, तांणी काय तपस्या करचे वच्ची ना आणि तांणी काय संन्यास घेवचे जायना हें गोत आसा. आतां नारद मुनीन मात्र कसले करचे जायना जाल्यार मेगेले मुखार सृश्टीच काम हातूं सरळ जातलें, मुखार सरतले म्हण करून अशी 60 चेल्यांक जन्म दिता. तेन्ना तांतू 10 चेल्यो यमराज आसन ती तांगेली वाडीक जाता. 17 चेल्यांक कश्यप मुनीक दिवन वाडी करता ती आणि 27 चेल्यांक चंद्रदेवाक दिवन वाडी करता आणि भूत अंगिरा आणि क्रशाश्वा म्हणल्यार हांकां तीग लोकांक 2-2 चेल्यो दिवन तांकां वाडी करता. अशी आनी मुखार वचून हे चेल्या कन्या मुखार वचून वाडीक जावन तांणी विंगड विंगड जीवाचे सृष्टी करता ती जशी तांगेले देवता पशु पक्षी जलचर विंगड अप्सरास राक्षसास गंधर्वास अशी विंगड विंगड जीवांक तांणी जन्म दिता ती मुखार वचून हे सृष्टी वाडता 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 वता. अशी ताका दक्षाक गोत आशिल्लें की हे भावंडालवरी हे भयण्याक चेल्यांकय तांकां संन्यास घेवका पडना म्हणून. हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की कसले चेल्यांक हे करचे वश करतना कसले म्हळ्यार तेन्ना चेल्यो वाडी करता ती तांगे बामणाक एक श्रद्धेन एक निश्ठेन त्या बामणाल सेव करणं. बामणाल सांगती बरे करणं तांणी उरणं तांणी एक अविभाज्य अंग कसं म्हणटा ती बायलेक बेटर हाफ अर्धांगिनी जावन उरलेरी बामूण कसं एक पुण्य कार्य करता की ते अर्ध शेर तांतुले अर्ध भाग ताजे पुण्य बायलेक मेळटा म्हणून तशें आमी पळयता ती प्रत्येक धार्मिक कार्यान तूं काही यज्ञ करो पूज करो बामूण बायला वट्ट बसता ती तशी बामणान कसं केलेरी ताजे अर्ध भाग पुण्य बायलेक मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. ताचे खातीर बायल्यांक मुक्ती मार्ग करचे अवश्य करना म्हण अशी वेद हातूं बरयल्लें आसा. आमकां आतां हे खोल एपिसोड पळयले दक्षाले आनी नारद मुनीले हांता आमकां कसन शिकचे मेळटा. हांगा दक्षाले मागशी जल्माचे आमी पळोव येता ताणें शिवजीक अपराध केले तितले न्हय अशी स्वता धुवेक ताणें अपमान केले दुर्लक्ष केले तेन्ना ती स्वता धुवेले जीव हांगा वता जीव ती हे करता अग्नीन प्रवेश करता तितलेशी हांगा दक्ष प्रजापतीन जीव बी वता. ताणें एक बोकडीले माते घेवका पडता का ते बोकडील मातेन घेवन येवन बी तागेले चूक जाले ताका कळटा ताका अर्थ जाता आनी तो मस्त बेजार करता आनी माफी बी मागता जाल्यार बी तागेले नेक्स्ट जिवनान तो वापस तो दक्ष जावन येता. दक्ष जावन येवन बी तो देवाक हमसगुय प्रार्थना करून देवाक संतुष्टी करता देवा प्रसन्न करता. देव तागेले विष्णू तागेले प्रत्यक्ष जाता प्रत्यक्ष दर्शन ताका मेळटा आनी देव सांगता की तुगेले तपस्या कर न्हू तुगेले एक जीवन सक्सेस जाले म्हण सांगता. ब्रह्मा शिवा मनु आनी देवतागण आनी पुरा प्रजापती आनी पुरा हे एक जगाचे सृष्टी करचे खातीर तांणी मदत करता आसा ती तूं बी हातूं मुखारशी म्हण तांकां तिका एक हे दिता असिकनी पंचजानीले धूव दिता. इतलो तूं करून बी हांगा ताका देवाले एक कृपा मेळटा देवाले एक दर्शन मेळटा जाल्यार तागेले वापस तो कर्माच्या मार्गांतू तो येता एक भौतीक वैभोगांतू तागेले जीवन आनी परत हे येता ताका एक भक्ती करचे अवकाश मेळना. असले म्हळ्यार ताणें केल्ले एक अपराध वैष्णव अपराध तेवे तागेले मागशी जन्मांत वैष्णव अपराध आमी ती हे जन्मांतू हे भौतीक वैभोगांतू कंटिन्यू करता आसतना ताका
जीवन मेळटा. केन्ना केन्ना आमी लेखता ती, आमी देवाल पूज करता ती, देवाल नांव घेता ती, तेन्ना आमकां बरें आमकां जाय आशिल्लें आमकां संपत्त की, आमगेले कसो प्रॉपर्टी की, आमगेलें नांव की बरेंची, मुखार एक कसलें पोझिशन की पट्टू मेळटा. आमी कसले तपस्या केल्ले उरतले, आमी कसले देवाले भक्ती केल्ले उरतले. जाल्यार आमकां दिसता की आतां म्हाका जाय आशिल्लें अट्टू मेळ्ळा, हांव कशी जाय तशी लायफ एन्जॉय करत, हांव आतां सक्सेसफूल जालो, म्हगेलें यशस्सू मेळ्ळें, म्हाका एक पावर मेळ्ळें, अट्टू म्हगेल्या हातांत आसा, अशें म्हण केन्ना दिसचा लागता तेन्ना आमगेल्यान तो अहंकार येता. कसले येता अहंकार? कसले म्हळ्यार केन्ना आमकां देव दिसता हें वटू यशस्स दिता, आमकां संपत्त दिता, आमकां जाय आशिल्लें पुरो दिता, तेन्ना आमकां ते हँडल करचें केन्ना आमकां योग्य ते उरना, तेन्ना आमी अपराध करचे लागता. तेन्ना आमकां अहंकार करचे लागता, पळय हें म्हगेली तपस्वी रे मिती, पळय हें म्हगेलें हांवें देवाक भक्ती केल्ली मिती, हें म्हगेले भक्तीच फल म्हण आमी मेगेल मिती म्हण हें आमी केन्ना लेखचे लागता ती, तेन्ना आमकां अहंकार येता. केन्ना आमगेल्यान अहंकार येवचे लागता तेन्ना आमी लागता ती पुरो हांव केल्लें, हें म्हगेल कंट्रोलांत आसा म्हण आमी विचार करचे लागता ती, तेन्ना आमी दुसरे अपराध करचे लागता ती. दक्षक ताका जीव बरे वापस ताका मेळ्ळे जाल्यार वट्टू ताका परत मेळ्ळे तागेले वैभव की, तागेले राज्य की, तागेले पावर की, तागेले पोझिशन की, वट्टू मेळ्ळे जाल्यार ते रिएक्शन आसा अपराधाचे वापस ते कंटिन्यू जाले. हांगा सांगिल्लें आसा, द इफेक्ट्स ऑफ ऑफेन्सेस टू ग्रेट डिवोटीज कुड हॉन्ट अ पर्सन इवन बियॉन्ड वन लाईफ टाइम. एक लाईफ टायमाकिंता जास्ती ते रिएक्शन ते कर्माचे फल येता मेळटा म्हण सांगिल्लें आसा. तर दुसरे जल्मांत बी ताका देवाल दर्शन मेळ्ळें जाल्यारय ते कर्म मार्गारी ताका वचका पडलें, ताका अर्डे करका पडलें, चेडूं जाली हांवें ते चेडूआ सांबाळचे, ते चेडूआक मुखार तागेले हें करचें. इतले 10,000 चेडूं जावन बी तांणी संन्यास घेतले, आनी 1,000 चेडूं जाले तांणी संन्यास घेतले, आनी 60 चेली जाले ते इतलो व्हड जबाबदारी चेलयांक तांकां वर्डी करचे, तांगेली जबाबदारी. एक काणी आसा धृतराष्ट्राले. धृतराष्ट्राक आमी पळयता ती महाभारतांत धृतराष्ट्राक 100 चेडूं जाले म्हण. ताची 100 चेडूं जावच्याक कारण कसले ताचे मागशीचे. मागशी मस्त जन्मा पयले ताका एक राज उरता तो, तेन्ना तो एक दिवस शिकार खेळच्याक रान्ना वता. शिकार खेळत खेळत आसतना तो तागेले बाणान एक पक्षीले एक गूड उरता, ते पक्षी गुडाक तो मारता ते बाणान, उज्ज लागून वता ते गुडाक. ते गुडान तू एक पक्षीन 100 मोठे घालून ते गूड लासून गेले मी ते मोठे बी लासून वचून सोडतात. ते कर्माचे एक रिएक्शन तागेले मागशी पडता. आता कसं झालंय 100 मोठे 100 कोणाले 100 चेडाक ताणे हे केलं, मान काढल्या म्हण असले ते ताका फल मेळका म्हण असले पयलीं कसं जावका ताका पयले 100 चेडूं जावका. ते 100 चेडूं जावचे खातीर ताका तितलं पुण्य कमोवका. ते 100 चेडूं एक चेडूं जावचे बी अशी येना ते पुण्यान येता, अशी 100 चेडूं जावका जाल्यार तितलं पुण्य कमोवका म्हण असले तागेले तितले जन्म वता तो 50 जन्म लागता ताका ते आनी 100 चेडूं जाव करचे तितले पुण्य ताका मेळका म्हण असले अशी 50 जन्म वचून कडेर लास्टाक ते धृतराष्ट्र जाता ते जन्म मेळटा. आनी पयले म्हळ्यार ताका तो कुर्ड उरता, कसले म्हळ्यार ते मोठे ते पिल्ल भायर येवचे पयले तांके हे जग पळोवचे पयले, जगान दृश्टी घालचे पयले तांकां ताणें मान काडलें म्हणून तागेली दृश्टी वता, दृष्टीहीन जाता. ते दुसरेच म्हळ्यार तागेले चेडूं दुर्योधना असल चेडूं ताका मेळटा ती बिलकुल तागेले सांगिल्लें आयकना, कसले तागेले संस्कार ना चेडूआक. बरी अन्याय अत्याचार लोकांक वयर करचे, असूये हंतू तांणी उरता ती असल चेडूं. तद नंतर
ते चेडू महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र युद्धांतू ते चेडूवान मरण 100 मरण तक पळत तिथले सहन कर तिथलं वेळ येता. अशीच आम्ही पळव येतात ते सांगिलवारीचे की एक जन्मांत नाही 50 जन्म तक घेवका पडले ते एक कर्माचे तक फल एक हे मेळको म्हण असलो. तशीच अशी कितली की काणी आसा ती अशी अनेक जन्म वरे आमकां फल भोगता पडता म्हणून हे सिंपल रिएक्शन्स कर्माचे फल इतले घोर उरता की इतले पॉवरफुल उरता. हे भारी कष्ट हांतुले ना भायर येवचे. आता आम्ही पळयता ती जाल्यार बी हे पापान तुले ना भायर येवचे मस्त मार्ग आसात. जसे वैष्णवांत सांगता ती हरे कृष्ण महामंत्र केन्ना जप करता ती कितले कितले की पाप तांतू हे जावन वता पापाचे नाश जाता. अजामिलाल उदाहरण आम्ही पळोव येता अजामिळ इतलं पाप कार्य ताण केल्ले जाल्यार नारायण म्हण एक तागेले पुत्ताल नांव आपयलें ताणें देवाल नामस्मरण उडगास काडनाशिल्लें ताणें जाल्यार बी देव इतलो दयामय आसा की ताका एक त्या टायमार ताका एक हे मेळ्ळें मुक्ती मेळ्ळें ताका एक आनी अवकाश मेळ्ळें की आनी भक्ती कर मुखार सरू तागेले मोक्ष पावतले. तशीच आम्ही देव सद्दाची एक तुळशी आरती करता ती तुळशी पूज करता ती तुळशी परिक्रम करताना आम्ही सांगता ती यानी कानी च पापानी ब्रह्मात्यादितानी च तानी तानी प्राण शांती प्रदक्षिणा पदे पदे. तुळशी प्रदक्षिण करताना सांगता ती हे तुळशी प्रदक्षिण करचे फल म्हळे कसं नाही एक ब्रह्महत्या एक ब्राह्मणाल हत्या केले पाप वरेन वता तितलं पॉवरफुल आसा तुळशी देवी. तितलं तसल घोर पापान तुल्यान मरेन आमकां मुक्ती करता म्हणून आणि भक्ताले संगान उरून देवाल नाव घेवन तुलसी देवीले आराधन करून आम्ही असं लट्टू पापान तुल्यान मुक्ती जावेत जाल्यार वैष्णव अपराध इतले घोर उरत की तांतुल्यान मुक्ती मेळचे भारी कष्ट. आम्ही एक अंबरीश महाराजांनी हागेले दुर्वासा मुनील उदाहरण तू पळव येतो. अंबरीश महाराजाक एक अपराध केले मिती एक शुद्ध भक्त अपराध केले मिती दुर्वास मुनी तितले पॉवरफुल मुनी ताका खंय खंय वचका पडले कैलासा वचका पडले ताका वैकुंठा वचका पडले ब्रह्मलोका वचका पडले इतले वचून येवन बी ताका ते अपराधान तुल्यान ताका मुक्त जावचे जालें. फायनली ताका वैकुंठा गेल्ले लोक वापस येना ती म्हणटा ती जाल्यार हे दुर्वास मुनी हे वैष्णव अपराधा मिती वैष्णव थंय वैकुंठा वचून विष्णू स्वता दर्शन केलं ताणें जाल्यार ताका वापस हांगा पृथ्वीर येवका पडलें कसले ताणें अंबरीश महाराजाक अपराध केले मिती विष्णू ताका वापस पेटयता वच हांव कांय करचें ना तूं वचून हांव कोणा अपराध केले पळय अंबरीश महाराजाक ताका तागेले माफी माग तागेले क्षमा याचने कर म्हळ्यार मात्र तुका तुगेले हे जातलें तूं वांतलो तेन्ना तो वैष्णव अपराध वैष्णवान माफ करना फुडें ताका तांतुल्यान भायर पडचें जाता अपराधांतुल्यान. तशीच केन्ना आमी भक्ताले अपराध करता ती हे भारी कष्ट जाता तांतुल्यान भायर येवच्याक कसले म्हळ्यार हे देवाक मस्त कृष्णाक वैष्णव अपराध म्हळ्यार मस्त देवाक दुःख जाता पण वैष्णव म्हळ्यार देवाल प्रितीच देवाक स्वताक कोणे अपराध केले देवा कोणे कसं केले देव सहन करून येतो जाल्यार देवाल भक्तांक प्रिती भक्तांक कस्सम बी अपराध जाल्यार कोणे कस्सल बी हे केले न्ही ते देवाक सहन जायना. तेन्ना कसं जाता तेन्ना हाजे परिणाम कसो जाले आमकां भक्तीन तू रुची कमी जाता देव आमगेली भक्ती काणयेन सोडता. आता भक्तांक भक्ती ना जाल्यार तो भक्ती भावने ना जाल्यार तो कशी भक्ती करतले देवाक मोक्ष प्राप्ती देवाल प्राप्ती कशी करतले. तशीच आमगेले एंथुजियाझम उत्साह कमी जाता भक्तीन तू आमगेले जप करचे उत्साह कमी जाता भक्ताल संग करचे भक्ताल सेव करचे की देवाल सेव करचे की हे पूरा कमी जाता. इतले नेशे आनी कसं जाता आनी पूरा भौतिक आसक्ती आमकां वाडच्या लागता भौतिक कार्यान तू आमगेले इंट्रस्ट येवच्या लागता. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती दोन्ही नमून आसा एक कृष्णा आयदर कृष्णा और माया
यू कॅन बी आयदर इन कृष्णा ऑर इन माया. देर इज नो इन बिटवीन. मध्यंतर आम कसले ना. आयदर एक तरी आम्ही भक्तीन तुरका नवे भौतिक जगतान तुरका भोगान तुरका. मध्यंतर कसले उरच्या जाय. तशीच केन्ना आम्ही भक्ती कमी जाता आमकां जाल्यार आमी भौतिक वैभोगान तू उरच्या लागतात. हम्म. तशीच केन्ना आमी भौतिक कार्यान तू जास्ती जास्ती हे जाता ती तेन्ना आमगेले पतन जावचे वता. पतन जाता. रूप गोस्वामी सांगता ती तांगेले उपदेशामृतान तू की वैष्णव अपराध म्हळ्यार कसले. एक हस्तीले एक हस्तीक पिश्य धरल्यार कसं जाता. हस्ती कसं जातली कसं करतली ती. एक पिश्य हस्तीक एक चंद गार्डन आणतो आम्ही पेटयल्यारी कसं जातली. ते हस्तीक कसं करता म्हण कळना. थंय हंगा धांवतले नांतले. हा कसं मेळले ते पाया मुळां स्मॅश करतले. तागेले सोंड ना पुरा झाड थंय निकळून उडयतले. थंय फूल की फल की कसं जाल्यार पुरा ताजी नाश ध्वंस करतले हस्ती. तशीच हे वैष्णव अपराध आमगे हृदय म्हणले एक गार्डनान तू एक भक्तीचे एक जन्म झाल्या. एक आमगेल बरे बरे गुणाचे जन्म झाल्या. एक आमगेल नम्र भाव की आमगेल एक संयम की आमगेल एक उत्साह की आमगेल एक श्रद्धे की देवाल बद्दल देवाल ऐकूत तसले लील ऐकूत तसले की इगरनेस की हे मोठं एक हृदयाचे गार्डन आणतो जन्म जाल्या आणतो. जाल्यार आम्ही हे वैष्णव अपराधात म्हणले एक पिश्य हस्तीक तन पेटयले रे कसं जाता. हे वैष्णव अपराधात ते हस्तील वरीची पूरा नाश करून सोडता ध्वंस करून सोडता. आमगेले कितले वर्षान वर्षाचे प्रयत्न एक आमगेले एक कष्ट आम्ही काडिल्लो उरता भक्तीन तेवच खातीर. आमगेले एक आत्मसंयम आम्ही केल्लो आसा. आमगेले मन नियंत्रण आमगेले इंद्रिय नियंत्रण करून हे स्टेजर आम्ही पाविल्लो आसा. ते पुरा नाश जावन आता एक वैष्णव अपराधान. तेच खातीर हे वैष्णव अपराध एक भारी एक व्हड एक भाद आसा आमगेले भक्तीन तू. आम्ही मस्त केअरफुल उरता. अशी दक्षाले एक उदाहरण येता आम्ही पळोव येता की ताका बाकी वट्टू मेळ्ळे जाल्यार ताका भक्ती मेळना हे अपराधान ती तितले न्हय अशी. हे जल्मान ती दुसरे जल्म मेळ्ळे ताका ते जल्मान बी ताणें तागेले जीवन भक्ती करचे अवकाश करून घेवचे ताका मेळना. परत ताणें नारद मुनीक अपराध केलो. परत ताणें वैष्णव अपराध केलो. वैष्णव अपराध लीड्स टू अनदर वैष्णव अपराध. केन्ना देवा भक्ती ना की आमगे हृदयान तू भक्ती कमी जातली आमगेले पतन जावचे लागता की तेन्ना आमी परत आमी अपराध करचे लागता ती. तेच खातीर भक्तिवेदान तो भगवत गीतान 7व्या अध्यायान सांगिल्लो आसा बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानामाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ. कितले की जन्म जन्मांतराच्यान आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. कितले की जन्मांत नंतर आमकां एक देवाक आमी शरण वता ती तेन्ना एक आमकां ज्ञान येता की हे देव एक सर्व कारण म्हणून. हे असल एक हे मेळचे एक एक साक्षात्कार जावचे भारी कठीण हा म्हणून. अनेक श्लोकान सांगिल्लो आसा मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मामेत्ति तत्वतः. हजारो हजारो लोकांत तू कोण एक येता तो एक परफेक्शन एक परिपूर्ण जीवन परिपूर्ण करून घेवचें पळयता. आणि तसं ल्हान तू कितलकी लोकांमध्ये तू एक व्यक्ती अशी उरता तो देवाक एक दिव्य ज्ञान प्राप्त करता. देवाल सत्य तक कळता. हे मस्त कष्ट एक भक्ती म्हणले एक साधारण विषय नाही मस्त दुर्लभ असा. कितलकी एक भाग्य करणं कितलकी एक पुण्य करणं एक भक्तीन तेवच्या आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. प्रभुपाद स्वामी एक तांगेले एक उदार भाव एक दया भाव ना तांगेले एक हाजेन आमकां एक अवकाश मेळ्ळो आसा. प्रभुपाद स्वामीन तू प्रत्येक देशांत तू एक संस्था स्थापन केल्लो आसा. थंय कितले देवस्थान तांणी स्थापन केल्लो आसा. थंय भक्तांक येवन भक्ताले संग करून भक्ती कर तितले एक अवकाश तांणी करून दिल्लो आसा. अनेकानेक पुस्तक तांणी बरोवन भगवत गीता भागवत चैतन्य चरितामृत बरोवन
भक्ती बद्दल बरी भक्ती करची नाही तर ज्ञान बी प्राप्त करता हांव कोण देव देवाकानी म्हाका संबंध कसले हे भौतिक जगत मुळे कसले हांगा कितले कष्ट आसा ती आमकां सूख खंय मेळटा भगवत धाम म्हळे देवाल धाम म्हळे कसले थंय कशी वचचे हे पुरो तांणी एक विस्तार जावन बरोवन हे भागवतामान तो दिल्लो आसा हे आमके कितलो व्हड अवकाश मेळ्ळो आसा हे जन्मांतू हे आमी बरे तरेन हाजे अनुकूल हाजे हे घेवन प्रयोजन घेवका आनी आमी भगवत धामा पावका सांगून मगे आयचे सेशन हांगा हरे